खबरांवरली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। गोंय विद्यापीठातल्या प्रश्नपत्रिकांची चोरी उक्ताडार, चौकशी समितीचो भौतिकशास्त्राचो प्राध्यापक, डीन, निबंधक आनी कुलगुरूंक तपको। फोंड्या पुलीस स्टेशन वाठारांत एका 15 वर्सां पिरायेच्या सात भुरग्याक मारपेट केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार, 2 जाणां आड फोंड्या पुलिशेंत गुन्यांव नोंद। पक्षाची शिस्त भंग केल्ल्यान आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराच्या विरोधात केली कागाळ, काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन करची कारवाय म्हणून गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकाराची मागणी। गोंयकारांक खातीर खोशयेची खबर, 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची कम्युनिदाद आनी सरकारी जमनींचेर बांदिल्लीं घरां जातली कायदेशीर, येवपी पावसाळी अधिवेशनात मांडटले विधेयक, महसूल खात्याच्या सुत्रांची गोमंतकाक म्हायती। कम्युनिदादीच्या जमिनींचेर गांवकार आनी भागधारकांचोच अधिकार, सरकाराच्या हस्तक्षेपाक उत्तर गोंय कम्युनिदादीचो खर विरोध, सेव्ह कम्युनिदाद, सेव्ह गोवा बॅनरा खाला घेतली बसका। घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर सकयल्या पावंड्यार वचून टिका करप योग्य न्हय, सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय, विजयाच्या स्टेटमेंटाचो केलो खर निशेध। आता पळयात खबरो विस्तारांत। कम्युनिदादीच्या जमनींचेर फकत गांवकार आनी भागधारकांचो अधिकार आसा, हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना। सरकारान कम्युनिदाद जमनींचेर बेकायदेशीर बांदकामां नियमीत करपाचो यत्न केलो जाल्यार सर्वोच्च न्यायालयात वतले म्हणून उत्तर गोंय कम्युनिदादीच्या मुखेल्यांची सरकाराक शिटकावणी। कम्युनिदादीच्या जमनींचेर फकत गांवकार आनी भागधारकांचोच अधिकार आसा, हातूंत सरकाराक हस्तक्षेप करपाचो कसलोच अधिकार ना म्हणून उत्तर गोंय कम्युनिदाद समित्यांचे मुखेली सांगतात। कम्युनिदादी वाटेयात गोंय वाटेयात ह्या बॅनरा खाला उत्तर गोंय कम्युनिदाद समित्यांची मुखेल्यांनी आसगांव कम्युनिदादीच्या कार्यालयात जागृताय बसका घेतली। हे जागृताय बसकेक उत्तर गोंयच्या कम्युनिदाद समित्यांचे मुखेली हजर आशिल्ले। सरकारान कम्युनिदाद जमनीवेली बेकायदेशीर बांदकामां कायदेशीर करपाचो यत्न केलो जाल्यार ताका सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दितले म्हणून तांणी शिटकावणी दिल्या। Imagine we going at the side. So for me is like a shield, and my right person is the finance manager who never rejects many proposal of my finance. And because of this, we can carry this work of this managing committee of the Kumbhaka Festival. Specific, the government is now threatening basically to enact a legislature where they are going to regularize illegal structures in Comunidad and other panchayat areas and all, but mainly Comunidad. For that, the Comunidad of Asagaon has raised an objection to this. This is the document where we all raise an objection. The signatures of my president, myself and my treasurer are all here. We strongly oppose this jurisdiction which they are trying to bring to regularize illegal structures. I would like to tell the government that first they should set their house in order. गाँवच्या लोकांक शेअरहोल्डरांक काय ना, even our dividend we don't know how much to pay. We are in such a pathetic condition state right now. I'm in my second term now, just elected for a second term. First term when getting. From here onwards, we are traveling on the right path of achieving our objectives and aims of coming together in the first place and addressing all that we need to address. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। घटनात्मक पदाचेर वावुरपी मनशाचेर विजयान इतले सकयल्या पावंड्यार वचून टिका करप योग्य न्हय अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता। सभापतीन ह्या नादी सत्ताधारी आमदारां परस विरोधकांक संद दिवन आपल्या पदाक न्याय दिल्ल्याचें सुभाषाचें म्हणणें। सभापती रमेश तवडकराचेर विजयान केल्ले टिकेक भाजपान प्रत्युत्तर दिलां। एनडीएचे बसकेक सभापती रमेश तवडकरान हजेरी लावकूच ना। बसका सोंपल्या उपरांत आपले कांय प्रस्न घेवन ते मुख्यमंत्र्याकडेन आयिल्ल्याचे स्पश्ट करीत भाजपान विजयान सभापती आड केल्ल्या स्टेटमेंटांचो खर निशेध केलो। कालचे एनडीएचे बसके उपरांत विजयान सभापतीचेर उलयतना तवडकार हे सत्ताधारी पक्षातले बावले म्हणून स्टेटमेंट केल्ले। तशेंच विधानसभेत विरोधकांड व्यूहरचना तयार करपाचे बसकेत सभापतीचे कितें काम म्हणून विजय उलयल्लो। विजयाच्या ह्या आरोपांक आता भाजपान जाप दिल्या। लोकशाही राजवटीत विरोधकांकूय तांची बाजू मांडपाचो समान अधिकार सभापतीन दिल्लो आसा।
त्यांना एखाद्या बारीकशा कारणाक लागून विजयान सभापतीचेर आरोप करप सामके चुकीचे आशिल्ल्याचे फळदेसाय सांगता. दुसऱ्या वटेन ताणें आदिवासी समाजा भितर फूट घालपाचें काम बंद करचें म्हूण फळदेसाय उलयलो. आमचो मानादीक सभापती काल बीजेपीचे कोर कमिटीचे मिटिंगेंतल्यान भायर येतना तेन्ना ताका प्रेसान विचारलें की तुमचें मंत्रीपद जावपाचें आहा ताचेर तुजें कितें आसा काय म्हूण सांगपाचें. जाल्यार मानादीक सभापतीन म्हणलें की आवाज जातलो म्हूण. ही कालची खबर. आज तो बीजेपी लेजिस्लेटीव पार्टीची मिटींग एक हॉटेलान जाता. जी मिटींग आमकां भितरल्या गोपांतल्यान कळटा ही मिटींग एसेंब्लीचें सेशन रीग करपाक केल्ली. थंय मंत्र्यांचे अंडर टिमी केल्यात. अशे मिटिंगेक सभापती आपली हजेरी लायता. लोकांक कितें कळपाचें हातून? सभापती जो न्यूट्रल आसपाक जाय, जो एक अंपायर कसो आसपाक जाय, हो सभापतीच जर पक्षपात करपाक लागलो और सभापतीच जर बीजेपीचो एक मेंबर कसो भितर थंय वागूंक लागलो आनी बीजेपीचे मेंबर चड करून पपेट कशे जातात आनी हे पपेट कशे जर सभापती वागूंक लागलो जाल्यार लोकशाही आनी खंय उरतली. रॉंग इन्फॉर्मेशन तांकां मेळ्ळें की आदरणीय सभापती रमेशजी तवडकर हे भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेच्या किंवा आमच्यो विधानसभेच्या अधिवेशनाच्यो स्ट्रॅटजी प्लॅनान भितर ते सामील जाले. हांव तांचें वक्तव्य जें केल्लें की ताणें पपेट म्हणलें किंवा ताणें सत्ताधारी पक्षाचे हातांतले बावले म्हणले अशा पद्दतीचे शब्द वापरून तांणी जी अवहेलना केल्या ताचो आमी निशेध करतात. पयले सुवातेर आमची जी बैठक सुरू जाल्ली ती 12 आनीक ह्या बैठकीक आमचे सगळे आमदार आशिल्ले आनी सभापतीन ही बैठक केली ना. सादारण ते 1.5 तासाच्या चर्चेच्या नंतर आमची बैठक ही विसर्जीत जाली आणि मुख्यमंत्री ह्या हॉलान भितर आमच्या सगळ्यांची जी पर्सनल ज्यो फायल्स आसा जावं कितें आसा ते आमी क्लियर करपाक लागले आनीक आमचे कामाच्या मतदारसंघाच्या कामाच्या विशीं हे सगळें करपाक लागले. आनी त्या वेळार सभापती कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा आसात. ताणें आपली कामां घेवन विसर्जीत जाले नंतर सादारण अर्ध्या तासान जे आयले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सावयवेरेच्या बोणयेवाड्यार गवेरेड्यान केल्ल्या हल्ल्यांत दोगांक दुखापत जाल्या. भाजयेच्या मळ्यात गेल्ल्या धर्मा आनी दिनेश गिरोडकर हांचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत गंभीर जखमी जाल्ल्या धर्मा गिरोडकराचे जीएमसीत उपचार सुरू आसात. जाल्यार दुसरो थळावो दिनेश गिरोडकर हाका किरकोळ मार लागला. पळयात पुराय बातमी. सावयवेरे वाठारांत गवेरेड्यांचो वावर बरोच वाडला. लोकांच्या बागायतींनी, कुळागरांनी तशेंच मळ्यांनी हे गवेरेडे घुसतात. इतलेंच न्हय जाल्यार लोकांचेर हल्लो करपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. सोमारा सांजे सावयवेरे बोणये वाठारांतल्या खामिणी देवळा लागसार आशिल्ल्या मळ्यांत गेल्लो धर्मा गिरोडकर घरा वतालो तेन्ना वाटेर ताचेर गव्यान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या धर्माचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. तशेंच दिनेश गिरोडकर हाच्या आंगार गवो धांवून गेल्लो. ताकाय मातशी दुखापत जाल्या. गव्याच्या हल्ल्याक लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. ते गवे भाजयेचे मळे, अणसां आनी हेर बागायतीची नासधूस करतात. तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. 2 दिसां पयलीं एक अशी घटना घडली की आमचे लोक जास्तीन जास्त मळे करप, तवशी काडप, दोडगी काडप, पूण ते आमकां खावपाक मेळना. आमच्या रानांत गवे चड जाल्ले आसा. धर्मा गिरोडकार मळ्याक साकून घरा येतालो. मळ्याक रावल्या शिवाय काय मेळना. रात दीस थंय जागरण करचें पडटा. कितें ताटां वाजचेची पडटा, हे घुमटां कशी वाजोवची पडटा, जणू गवे भितर येवं जायना म्हणून. आनी त्याच दिसा तो बाबडो बेगीन भायर सरलो. जो रेडो येयलो जो तेणी ताका जमनीर उडयलो उखलून. ताका कळच्या पयलीं धर्मा उखलून उडयलो तेणी. बेशुद्ध पडलो. दिनेश गिरोडकार येतालो तेज्या आंगार धांवलो. तेणी एक पयली चुकेली, दुसरी चुकेली, तिसरे फावट गवो ते वालीक पडलो आनी दिनूय मातसो
धांवता धांवता 2-3 कडेन पडलो, ताकाय मार लागलो. आणि धर्मा गिरोडकार म्हणटा तो आता जीएमसीक उपचार घेता. बागायतीतूय येता हांगासर एक म्हणजे मोठ्या प्रमाणात काजू हांगासरलें मोठें उत्पन्न एक फामाद साळुवेरें हें अणसा खातीर आणि अणशीचें उत्पन्न आज म्हणजे आनी एक 2-3 वर्सांनी साळुवेऱ्यांतलें अणस हें सोंपतलें कित्या खातीर गव्या खातीर. शिला सारक्या भागांत कुळागरांनी गवे येवपाक लागले आसा. त्यामुळे एक तर शेतकऱ्याक कुळागरांत आपल्या भाटांत भोंवपाकूय भिरांत दिसता आणि ते उत्पन्नाची नासधूसय करता. त्यामुळे खंयचें पीक घेवप हेका आज शेतकऱ्याक सेक्युरिटी गव्हर्मेंट लागल्यान अत्यंत गरजेची आसा. पूर आसा सगळे एरियेन सगळे गोवे आसा, चडशे गोवे आसा. दुकरां म्हणून खंय तरी चुकून बिकून ती दुकरां म्हणून हेका येना. गोवे फक्त आतां पणसुलां आसा जावं खंय तरी तांकां कितें तरी आतां तेंची कोर जाता ती खाजोवपाक, ते केळी बीन उडयता, अशें करून कितें कितें चालूच आसा. आनी निमाणें म्हटल्यार तांचेर कितें बंदोबस्त करपाचो, गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी जाता तेंच्यांनी कितें तरी तांचेर दिवप. सो फॉरेस्टर मी येवन गेल्ले ना कोण घेवन गिरोडकर तो आपल्या प्रॉपर्टीन जे वयर तेंचे काजू आसा तो तेणी मळो इल्लो कितें घातला तितून तो वयतालो आसतलो. डेली म्हणजे येता. हय येतात, आमकां घरा कडेन गावता न्हू, आमच्या घराची धडो उडयल्या. साळुवेरे भागांत जो बोणये हो गांव आसा तो डोंगराळ भागांत आसा आणि त्या डोंगराळ भागांत मोठ्या प्रमाणात पावसांत काकडीचे पीक तशेंच भाज्याचे पीक घेतले वयता. ताका लागून ते लोक मळे करतात आणि मळ्यार दीसभर थंय रावन ते मळे पिकयतात. पूण समोरदीस सांजचो जो धर्मा गिरोडकर आसा तो मळ्यांतसून घरा येतालो आणि तेन्ना त्याच वाटेन जो गोवो येयलो तो तेजेर हल्लो केलो. ताका लागून सरकारान हांगा मळे जे कोण करता तांकां स्पेशल कितें तरी एक आर्थीक नुकसान भरपाई दिवपाची मागणी सध्या मळेकार करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. एसटीपीडीए सोपो कर वसुलीत स्कॅम चलता असो आरोप आदलो सोपो कंत्राटदार मिलाग्रिस फर्नांडिसान केला. एसटीपीडीएच्या सोप्यांतल्यान म्हयन्याक 11 ते 13 लाखांची वसुली जाता, मात पेपराचेर दाखयतना सुमार 2 लाखांचो फायदो जाता म्हणून दाखयता. आपूण जेन्ना सोपो घेतालो तेन्ना 12.5 लाख रुपया फारीक करतालो म्हणून मिलाग्रिस सांगता. आतां हो आंकडो वाडपाचो सोडून उणो जाला, ताका लागून हातूंत घोळ आशिल्ल्याचें मिलाग्रिस सांगता. अशें दिसून येयलां की एक मोठें करप्शन स्कॅम चालू आहा एसपीडीच्या ऑफिसान. आतां आमी तेंकडे आरटीआय मारून डॉक्युमेंट मागिल्ले दिसाक जे होलसेल फिश मार्केटान कितले कलेक्शन जाता तेजे वयर आनी मंथली अमाउंट कितलो जाता तो तेणी आमकां दिला. जे म्हयन्याचे कलेक्शन तेंचे जाता ते 12 lakhs, 11 lakhs आनी 10 lakhs. हे तेणी आमकां आरटीआयन ते तेणी आमकां डॉक्युमेंट दिला. हे हांव घडोवन सांगना, तेंचे ऑफिसांतले डॉक्युमेंट हे तेणी दिल्ले. आतां त्या डॉक्युमेंटांतल्यान तेणी आमकां दुसरो डॉक्युमेंट दिल्लो आहा असो हो. हिंकून तेणी दाखयल्ले आहा गव्हर्मेंट प्रॉफिट ओन्ली 1,83,000, 1,64,000, 1,83,000. सो एवरी मंथ हो अमाउंट. आतां हे स्कॅम करप्शनाचे हे एसपीडीन सांगपाचे आमकां गोंयकारांक हे टॅक्साचे पयशे. आमी एज अ कॉन्ट्रॅक्टर आमी पयलीं आशिल्ले ह्या एसपीडीच्या बाजारांत, तेन्ना आमी 12.5 लाख आमी एसपीडीक हारी करताले कित्याक आमकां ऑर्डर दिल्ली एसपीडीन 12.5 लाख आमी हारी करपाचे गाडी येवं ना येनाका. आमी हे हारी करपाची ऑर्डर आशिल्ली आनी ते 12.5 लाख आमी एवरी मंथ आमी तांकां हारी करताले. हे टॅक्साचे पयशे जे गव्हर्मेंटाचे टॅक्साचे पयशे हे पयशांचे आयज करप्शन जाल्ले आहा. 7 वर्सां पयलीं हो अमाउंट आसलो 1,50,000 पयलीं दिताले. पयलीं तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो तो. तेजे उपरांत आमी येयले आनी रेट वाडयली. मागीर वरा कोंताक 500 रुपया आसले एजंटान आनी लोकलांक ओन्ली 100 रुपीज. 100 रुपया तेणी दिवपाचे आनी वचपाचे लोकलांनी. आतां ती रेट ना. आतां लोकलांकूय सेम रेट आहा आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा. वरा कोंताक 500 रुपया. सो आतां आमच्या टायमार आमी 12.5 लाख दिताले जाल्यार आतां गव्हर्मेंटाक मायज मेळोंक जाय कित्याक लोकलांकूय आनी एजंटांकूय सेम रेट आहा 500 रुपया वराक. हे करप्शन जावन आहा व्हडलें. आनी तुमी म्हयन्याक कलेक्शन घालता ते दिसाचे कलेक्शन जाता ते म्हयन्याक तुमी दाखयताय 11 लाख, 10 लाख आनी 12 लाख. आनी तुमी टेंडर घालताय एसपीडीचो टेंडर घालताय 32 lakhs. तुमी 1.5 लाख दाखयता न्हू, तुमी म्हाका तर दिताय फकत 5 म्हयने म्हाका दियात.
5 म्हयन्याचे तुमकां एडव्हान्स दिता आनी म्हयन्याक तुमकां 20 लाख दिता. तुम्ही गव्हर्नमेंटाक प्रॉफिट 1 लाख 160-170 दिता, म्हणजे हांव तुमकां 20 लाख दिता म्हयन्याक. जिल्हा पंचायतीचे सदस्य धाकू मडकयकर हांणी गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसाय हांचे आड जातीय टिप्पणी केल्ल्याचो आरोप करीत पुलीस कागाळ केल्या. गोवा फॉरवर्डाच्या अधिकृत फेसबुक पेजी वयल्यान तांणी सभापती तवडकार हांच्या विरोधात गावडा समाजा विशीं आक्षेपार्ह विधानां केल्यात असो आरोप मडकयकारान केला. हे संबंधी मडकयकारान फातोर्डा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करून संबंधित कायद्या खाला कारवाय करपाची मागणी केल्या. विजय सरदेसाय फातोर्डेचे आमदार आणि जे तांकां अपशकून शब्द वापरल्या, तांकां पोपेट म्हटला, तेजे पयलीं ताणें एकदां माकोड म्हटले, तो अनेक तरेचे आरोप अशा लिडराचेर करीत आसता आनी हे आमी सहन जायना. तेकाच लागून आमी आज फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर एक कंप्लेन दिल्ली आसा. हांवें म्हाज्या नांवान दिल्ली आसा. ST बांदव ह्या नांवाचेर म्हाका दुख्ख दिसता. आमचो एक गोंय विधानसभेंतलो सभापती तो आसा रमेश तवडकर, हो खालच्या म्हणजे आमच्या आदिवासी समाजांतलो आसा आनी हो आदिवासी समाजांतलोच म्हणूनच कमी जातीचोच म्हणून हेजेर हो विजय सरदेसाय अशे आरोप करता काय कितें, आनी अशे तरेचे आरोप जावपाक जायना. आज विजय उलयता, फाल्यां आनी कोण उलयतलो. विजय कितें समजता स्वताक? विजय सगळ्या पयर तेणी समाज कल्याण मंत्री तेंचेरय कितें उलयले, तेजे पयलो दामू नायकाचेरय उलयले, तेजे पयलीं आमचो माननीय मुख्यमंत्री हेचेरय उलयले. तूं जाय हुशार, पण अशें दुसऱ्याक अपशकून शब्द वापरून तूं कितकी हुशारकी फुडें व्हरतलो आनी तूं फुडें कितें नेतेपद करतलो, तूं फुडें कितें लोकप्रतिनिधी म्हणून वापरतलो. आज तुज्या मतदारसंघान ST बांदव कितके आसा हेजो तरी विचार करपाक जाय आसलो. हे करनासतना आपले जे शब्द अपशकून जे दुसऱ्याक वापरता ते तेणी बंद करचे. आनी हांवें जी कंप्लेन दिला तेगे ताबडतोब पुलिशेन एक्शन जावपाक जाय. कदम राजांनी बांदिल्लो राजबीद ह्या कदम काळांतल्या रॉयल हायवे रोडाक सरकारान इतिहासीक दायज स्थळाचो दर्जो दिवचो अशी मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीन केल्या. राजधानी पणजेत कदम पठाराचेर आशिल्ल्या ह्या पुर्विल्ल्या थळाचे इतिहासीक महत्व मतींत घेत ताची राखण करप खूब गरजेचें आसा. राजबीद हाका गोंयच्या सांस्कृतीक आनी इतिहासीक दायजाचें प्रतीक मानतात. हे खातीर राजबीद रॉयल हायवे रोडाक गोंय पुर्विल्ले स्मारक आनी पुरातत्वीय थळां आनी अवशेश कायदो 1978 खाला आस्पाव करपाची मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीच्या प्रज्वल साखरदांडे हांणी केल्या. हो कदम राजांनी बांदिल्लो असो रस्तो कदम राजा जयकेशी द फर्स्ट. चडशे आमच्या गोंयकारांक खबर ना हे सगळो हिस्ट्री. जयकेशी द फर्स्ट म्हणून एक कदम राजा आशिल्लो एंड वेन ही शिफ्टेड हिज कॅपिटल फ्रॉम चांदोर टू गोवा वेल्ल्या गोपकपट्टना टू लिंक गोपकपट्टना पोर्ट. थंय ट्रेड चलतालो. टू लिंक इट विथ एला दॅट इज ओल्ड गोवा. एक स्ट्रेट असो 9 किलोमीटर रोड आसा जो हांवें ट्रॅव्हल केला आनी दॅट रोड इज कॉल्ड राजबीद. लोकली इट इज कॉल्ड बिदीर, कन्नड वर्ड आसा. सो हो जो रोड आसा that road is now subjected to, it is totally in the name of development तो कंप्लीट रोड काबार केल्लो आसा. थंय टारींग जाल्लें आसा. तेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो थंय टारींग जाल्लें तेन्ना. एंड नाव द बिल्डर्स आर एन्क्रोचिंग अपॉन द रोड. नोबडी नोज द हिस्टॉरिक सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट रोड. नोबडी नोज दॅट कदंबा किंग जयकेशी फर्स्ट हॅड बिल्ट इट इन द 11th century. तो केन्ना राज्य करतालो कदंबा जयकेशी वन हो राजा 1053 to 1081 म्हणजे 11th century हो राज्य करतालो. सो ताणें लिंकींग टू कॅपिटल्स गोपकपट्टना विथ एला हो 9 किलोमिटर्स रोड बांदिल्लो आनी इट वॉज थंयच्यान ट्रेडर्स वताले, थंयच्यान हॉर्स ट्रेडर्स वताले. सगळो तो मेजर ट्रंक रोड आशिल्लो. ओके. आतां वेन यू आर गोईंग बाय द ओल्ड पेंजीम मारगांव रोड, दीस रोड इज इंटरसेक्टिंग आनी मागीर तो दोंगरा वयल्यान करून करून तो फायनली एला पावता एंड गोज अप टू द पोर्ट. सो अजून पर्यंत तो एक्झिस्टन्सान आसा. सो तो आमचो मेन फोकस आसा. पयलीं आमची ओल्ड गोवा जेन्ना उलयता आमी वी वील टेक इट इन स्टेजीस. प्रेझेंटली टुडे वी आर फोकसिंग ऑन राजबीद एंड दीस राजबीद हॅज टू बी नोटिफायड. अनलेस इट एन्जॉयज एनी लिगल प्रोटेक्शन इट वील नॉट बी टेकन सिरियसली. सो राजबीद हो कदम काळांतलो रोड तो गोवा स्टेट आर्किओलॉजीक आमी अपील करता की इट शूड बी नोटिफायड एज अ हिस्टॉरिकल सायट. Only when it will be notified as a historical site, it will keep away the builders
and all those other real estate lobbies which are encroaching upon the road, which are eyeing the road, and that will stop. So Rajbit is our focus. Rajbitak state archaeology कडे आम्ही अपील करता, प्लीज नोटिफाय, बिकॉज लॅटरायट पेविंग ताजे अजून पर्यंत आमकां दिश्टी पडटा. सो दीस 11th century कदंबा काळांतलो रोड हॅज टू बी प्रिझर्व. बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात दिवचल पुलिशेन एका तरणाट्याक अटक केल्या. प्रज्वल गांवकर अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. 26 वर्सां पिरायेच्या प्रज्वल गांवकर ह्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन गांजा सयत शिरगांव रेल्वे ट्रॅका लागसार धरलो. प्रज्वल हाचे कडल्यान 208 ग्राम गांजा जप्त केला. तशेंच ताचे कडल्यान स्कूटर आनी मोबायल जप्त केला. सध्या हो तरणाटो बंदखणीत आसा. दिवचल पुलिसेन ड्रग्स विरोधात कडक आणि धडक कारवाय सुरू केल्ली आसा. फाटल्या 22 दिसांत दिवचल पुलिसेन वेगवेगळ्या सुवातींचेर केल्ले कारवायेंत 2 थळाव्या तरणाट्यां सयत 3 जाणांक गांजा सयत धरपाक येस मेळयला. तातूंत आतां आनीक एका तरणाट्याक धरपाक दिवचल पुलिशेक येस आयला. मंगळारा मध्यान राती शिरगांव वाठारांत रेल्वे ट्रॅका कडेन दिवचल पुलिशेचे टिमीन केल्ले एके कारवायेंत 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक गांजा सयत धरपाक येस मेळयला. त्या तरणाट्याक धरला तो तरणाटो शिरगांव वाठारांतलो आशिल्ल्याचें कळटा आनी ताचें नांव प्रज्वल शंभू गांवकर अशें आसा. फुडलो तपास दिवचल पुलीस स्टेशनाचे PSI रश्मीर परब पाटोणकर हे करतात. ज्या तरणाट्याक धरला ताचे कडली एक स्कूटर आनी मोबायल पुलिशेन जप्त केल्लो आसा. बुधवारा ह्या दुबावीत तरणाट्याक कोर्टा सामकार हजर केलो तेन्ना ताका पुलीस कस्टडीत दवरपाचो आदेश न्यायालयान दिलो. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काँग्रेस पक्षाची शिस्तभंग केल्ल्यान आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेराच्या आड काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक पत्र बरयलें. पक्षाच्या हिताचो विचार करून निर्णय घेवचो अशी मागणी पाटकारान ह्या वेळार केल्या. जाल्यार काँग्रेसीची शिस्तपालन समिती घेतली निर्णय अशें अखिल भारतीय काँग्रेस गोंय समितीची सहप्रभारी अंजली निंबाळकराचें म्हणणें. 7 जुलय कुडचड्यार जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियान ह्या म्हत्वाचे कार्यावळीक आमदार कार्लोस गैरहजर आशिल्ले. मात 10 जुलयाक भाजपा आमदार निलेश काब्राल हांच्या जल्मदिसाक ते उपस्थित आशिल्ले. देखून आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी परतून पक्षाची शिस्तभंग केला असो आरोप काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला. पक्षाच्या हिताचो विचार करून ताचेर कारवाय करची अशी मागणी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांकां पत्र बरोवन केली. ह्या कागाळी उपरांत गोंय काँग्रेसी मदीं अंतर्गत वाद आशिल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. काँग्रेस पक्षाची शिस्तभंग कोणीच करची न्हय. अध्यक्ष, आमदार, मंत्री वा कार्यकर्ता आसूं, सगळ्यांनी पक्षाची शिस्त पाळप गरजेची आसा. कोणूय पक्षाचे आड वेव्हार करता जाल्यार अध्यक्षाक पुराय अधिकार आसा ताच्या विरोधात कारवाय करपाक. काँग्रेस गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान बरयल्ल्या पत्राचेर काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे निर्णय घेतले अशें अखिल भारतीय काँग्रेस गोंय समितीची सहप्रभारी अंजली निंबाळकर हांणी सांगलें. लेटर त्यांनी दिलं आहे. CC मला कॉपी मार्क केली असेल तर मग त्याआधी माणिकराव ठाकरे काय निर्णय घेतील त्याच्यावरती पण आहे. आणि तसं जर हे असेल तर ते अध्यक्ष आहेत, त्यांनी डिसिप्लिनरी कमिटीला तसं द्यावं तर मग पुढे डिसिप्लिनरी कमिटी त्याच्यावरती इन्व्हेस्टिगेशन करून ऍक्शन काय घ्यायचं ते घेईल. ओके, सो आमदार कार्लोसवर ऍक्शन होणार? ऍक्शन डिसिप्लिनरी कमिटीला तरी गेलं पाहिजे ना बाबा. काँग्रेसमध्ये एक शिस्त आहे की असे कुठलेही कंप्लेंट्स असले कोणाचेही, प्रेसिडेंटचे असू दे, MLAचे असू दे, कार्यकर्त्यांचे असू दे, अशा कंप्लेंट्सला डिसिप्लिनरी कमिटीला ते जातं. आणि ते डिसिप्लिनरी कमिटी मग त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेट करते, त्यांना दोघांनाही बोलवते आणि मग त्यांचे दोघांकडनंही काय काय म्हणणं येते ते मांडून घेते आणि मग ते म्हणणं ऐकून मग ते डिसिप्लिनरी कमिटी त्याच्यावरती काय ते निर्णय एक देते आणि मग तो निर्णय आल्यानंतर मग त्याच्यावर काय तो ऍक्शन घेतला जातो. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर. मोर्जे खेळा मैदानाची सामकीच बाबत अवतिकाय जाल्या.
मैदान आसून नाशिल्ल्यासारखी स्थिती मोर्जेकारांची जाल्या. तरणाट्यांक दर्याचेर खेळपाची पाळी आयल्या. मोरजेच्या खेळा मैदानाचे उक्तावण 30 ऑक्टोबर 2004 वर्सा गोयचे आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांच्या हस्तुकी जाल्ले. मात आता ह्या मैदानाची अवतिकाय जाल्या. ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बाबत स्थिती जाल्या. सरभोंवतणी आशिल्ले रॅलिंग मोडला. मैदानाचेर रान वाडला. सरभोंवतणच्या आवाठांत कोयर आनी हळशीक पातळ्ळ्या. मैदानाची अवतिकाय जाल्ल्यान दर्यादेगेर वचून खेळपाची सध्या गांवांतल्या भुरग्यांचेर वेळ आयल्या. तेन्ना संबंधीत प्रशासनान हातून लक्ष घालून मैदानाची दुरुस्ती करची म्हूण थळाव्यांनी मागणी केल्या. सध्या आसा मोरजेच्या ह्या खेळा मैदानाचेर जर आमी एक नजर मारली त्या उपरांत आमकां दिसता की ह्या खेळा मैदानाचे जे खाते सध्या आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सांबाळतात. फाटले फावटी क्रीडा मंत्री म्हणून गोविंद गावडे आशिल्ले. तांणी ह्या मैदानाचेर एकदा भेट दिवन फुडल्या वर्साच्यान हाची जी कितें प्रक्रिया आसा दुरुस्ती किंवा नवीन स्टेडियम उबारपाची योजना आखलेली. पूण त्या उपरांत तांची मंत्रिमंडळांतल्यान हक्कालपट्टी केल्या आणि हे खातें सध्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दूरदृष्टी दवरून आसात अशें जायते जाण म्हणटात. पूण आमच्या ह्या मैदानाचेर तांचें लक्ष ना कित्याक? ते कित्याक हे दुरुस्ती खातीर किंवा नवीन स्टेडियम उबारपा खातीर यत्न करिनात? पेडणे तालुक्यांत जायते फावटी जे प्रकल्प येता ते प्रकल्प अर्धवट स्थितीत दवरपाचेंही काम ह्या पयलींच्या सरकारान केलें आनी आतांचें सरकार करत आसा अशें लोकांचो दावो आसा. आयज मोरजे ग्रावंड नासल्या कारणान जे आमचे क्रिडापट्टू आसात ते खेळतले खंय? आतां मोकळी जागा मेळना. मोकळी रानां सगळी जी पयलीं जागा आशिल्ली ती जागा दिल्लीकारांनी विकत घेतल्या आणि तातूंत जे थळावे नागरीक आसात, थळावे जमीनदार आसात तांकांय सामील आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोटोजेशी गावातल्या 20 खात्याचो बंच केबल चोरतना बेतोडेच्या आमजा नयब हुसेन, आयन सिद्दीकी आणि रवी कुमार या तिगांकूय गाडये सयत अटक केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मोटोजेशी गांवांत कामाक लागून 20 खात्याचो बंच केबल काडून दवरिल्लो. ह्या तिगाय चोरांनी कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन केबल बंच चोरपाचो यत्न केलो. त्याच वेळार 20 कर्मचारी रामदास वेळीप आणि थळाव्यांनी तांकां रंगे हात धरले आणि पुलिशेक कळीत केले. उपरांत तिगाय चोरांक पुलिसांनी अटक केली. आमी कोळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजी समोर आसा, जे जाग्यार काल शिगांव माटोजी हांगा केबल चोरून वतना 3 जाणांक धरलेले आसा आणि ते बेतोडेची जावन आसा आमजा नयब हुसेन, आयन सिद्दीकी व रवी कुमार हे तिगाय जावन बेतोडेची आसा आणि तांकां हांगा काल शिगांव केबल गाडयेन घालतना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो स्टाफ जो आसा तेणी तांकां हाडयले आणि ग्रामस्थांच्या सहकार्यान तांकां धरून दवरले आनी कुळे पुलिसांक कळयले. तेन्ना कुळे पुलिसांनी तांकां तिगांकूय हाडून हांगा पुलिसांक कस्टडीन दवरिले आणि तांकां सेक्शन लायले आसा 41 आणि आज तांकां केपें डेप्युटी कलेक्टरान प्रोड्यूस करतले आणि मागीर ते आनी 2 दीस तांकां कस्टडी मागतले अशें कळीत केल्लें आसा. आणि आता जे पळयता तुमी की मोठ्या प्रमाणात जे केबल आसा, जे स्क्रॅपवाले आसा ते रिक्षा घेवन भोंवता आणि हेरेगिरी करता आनी कोणाचें घरूय फोडटा आणि बाकीचे कडेन जे कितें केबल आनी कितें खंय कितें मेळटा ते चोरी करून घेवन वयता. तेन्ना सगळ्यांनी हांगा अशी लोकां पासून सावध रावपाची गरज आसा अशें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर.
आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.